अभियान गोवा तर्फे हांव अध्यक्ष तुमच्या समोर काही जे फॅक्ट्स आसा जे सरकार कशें गंभीर ना आनी कशें प्रोत्साहन दिता इल्लिगल स्लॉटर ताजेर हांव तुमच्या समोर थोडक्यात जे म्हत्वाचे विशय दिता। आमी पयलीं फाटल्या 4 दिसां पयलीं 70च्या उपजिल्हाधिकाऱ्याक आमी निवेदन सादर केलें, त्या प्रमाणे त्यानंतर बिचोली उपजिल्हाधिकाऱ्याक दिले। ज्यो ऑर्डर्स म्हणजे एक मिनिट्स आमी 2018 बिचोले उपजिल्हाधिकाऱ्याक हें दिल्लें निवेदन की इल्लिगल बीफ येता फ्रॉम कर्नाटका, थंय इल्लिगल स्लॉटर हावज ना आनी थंयच्यान गोवंश हाडटात, त्या भायर गोंयतल्यान व्हरतात आनी थंय व्हरून स्लॉटर करतात, परत हाडटात मदींच। आनी त्यानंतर भरपूर टायम घेतलो, डेप्युटी कलेक्टर 2 चेंज जाले आनी तिसरो आयल्या नंतर थंय आमची मिटींग जाली, डिस्कशन जालें। SP DYSP आसले, दोनी PI आसले, बिचोले आनी वाळपय। आनी त्या वेळार अशें ठरलें आर्ग्यू जावन सगळें की एक टीम गव्हर्मेंटान थंय बॉर्डरीचेर नेमची स्कॉट। हे स्कॉड आमी मागणी कित्याक केल्ली आफ्टर सगळें जावन की थंय व्हेरीफाय जायना। आयज गव्हर्मेंट ऑफिसर सगळे एकामेकाचेर धुकलतात, हेणी हें करप, तेणी तें करप, तेणी तें करप अशें म्हणटा आनी एकूय काम जायना आनी थंय चॅकींग जायना। आमी बेळगावी वचून येयले, आमी थंय लेटरां केली, कलेक्टराक केले, थंय लिगल स्लॉटर हावज खंयच ना। लिगल स्लॉटर हावज जर बेळगाव एप्रूव्ड बाय डिपार्टमेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट ना जाल्यार हो माल येता, गोवंश येता, स्लॉटर करून येता तो खंयचो, हे व्हेरीफाय कोणी करप? आमी NGOन जे कितें आसा तें आमी तेंच्या समोर मांडप ऑफिसरा कडेन आनी तेंच्यांनी एक्ट करप, पूण दे आर नॉट एक्टींग। मागीर त्या वेळार ठरलें तेंच्यांनी FDAचो एक ऑफिसर थंय आसतलो, मामलेदार एक मनीस आसतलो, वेटरनरी ऑफिसर आसतलो कंपल्सरी, पोलीस ऑफिसर आसतलो आनी आमी आसतले ते चॅक करपाक। आमी सुद्दां नासले जाल्यार ते ऑफिसरांनी करप, आमीच करूंक जाय अशी गरज ना। आयज ती ऑथॉरिटी आसा, ऑथॉरिटीन ती करप, तांकां थंय दवरचें म्हणून 18 जालें आनी ताणें टीम करपा खातीर कलेक्टराक धाडलें अशें सांगलें। जाल्यार आमी बरोच वेळ वाट पळयली जाल्यार हेंची एक टीम एक्टिवेट जायना अजून पर्यंत सरकाराची। जेन्ना हें मॅटर हायकोर्टान आमी फायल केलें त्यानंतर उसगांवचे सगळे इल्लिगलिटीज 2013च्यान सगळे एक्सपोज जाली, जी म्हजी पिटिशन आसली गोवंश रक्षा, आनी तो एक लँडमार्क जजमेंट ऑनरेबल हायकोर्टान दिलो। आज दुख्खदायक स्थिती आसा, BJP रूल गव्हर्मेंट इन गोवा, जे पयलीं BJPन विशय घेवन आयिल्ले राम मंदीर, त्या वेळार आमी आसले, संघ परिवार सगळे आसले, हांव BJPन आसलो त्या वेळार, आनी आमचेर ल्हानपणा पासून आमी शाखेक वचपी मनीस, म्हाज्या गांवांत नवदुर्गेच्या थंय शाखा लागताली आनी आमचे बर्वे म्हणून आसले, आमचे वेटरनरीचे ते एसिस्टंट, ते शाखा घेताले, आमी थंय वताले, संघ सगळे आमी त्या संस्कारांतल्यान व्हड जाल्या। पूण आयज दुख्खदायक स्थिती गोंयान आसा, जे रुलींग BJP तांकां गो हत्या बंदीचेर कांयच तेंचो निर्णय ना। पयलीं आमकां सांगलें वतालें आमचे कडेन मेजॉरिटी ना, पूण 2012 जेन्ना मेजॉरिटी आयली, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, तेन्ना आमकां एक होप्स आसले, एक आशा जाल्ली संपूर्ण गोंयच्या जनतेक आनी हिंदू लोक जे आमचे वेगवेगळे संस्था आसली ते काम करताले की आतां BJP हें गोश्टी करतले अंडर मनोहर भाईच्या नेतृत्वा खाली, जे CM जाल्या उपरांत। पूण कांयच दिसूंक ना। थंय वेटरनरी ऑफिसर आमचो 28 जुलयच्यान वेटरनरी ऑफिसर तो गेटीर आसतलो मोल्या, तेजें नांव घालून ऑर्डर काडल्या होणाचो हॉस्पिटलाचो, थंय आसतलो म्हणून। आनी हांव ताका काल 30 तारीख परत गेलो, त्या 2-3 दीस बिसायड हीज ड्युटी, म्हणजे तेजें रेगुलर वर्क आसा तें सोडून तो थंय आसतलो म्हटलें जाल्यार हो आजून थंय एकदांय वचूंक ना। तो म्हणटा आपणाक कांय ऑर्डर काडल्या, पुलीस आपणाक आपयतले, पुलिसां कडेन हांवें विचारलें, तो कितें म्हणटा, ते चॅक करपाचें काम आमचें न्हू, ते जे बैल येतले थंयच्यान कर्नाटकांतल्यान, ते चॅक करपाची ऑथॉरिटी वेटरनरी ऑफिसराची आहा, आनी खरेंच ते वेटरनरी ऑफिसराची आहा, कारण ते 12 वर्सां सकयले बैल हाडून ते मारूं शकना। हो जजमेंट डायरेक्शन मागीर जालें म्हजे पिटिशनाचेर, जेन्ना हें जालें पिटिशनाचेर शेवटी ते डायरेक्शन दिल्लें आसा ते फॉलो करिना। आज तुमी कागदोपत्री दाखयतात की थंय वेटरनरीक आमी अपॉयंट केला, पूण तो थंय प्रत्यक्ष ना। मागीर थंय ना जाल्यार तुमी ह्या डॉक्टराची जबाबदारी काडा आनी दुसरो ऑफिसर थंय डेपोट करा न्ही। जो ऑफिसर तो आसतलो आनी तो पळयतलो एटलिस्ट तरी। आतां कितली तरी गोरवां आयली आसतली, आमकां खबर ना कितें आसा तें, कित्याक
आमकां आनीक खुबशे विशय आसा. हे विशय आमी आमचो विशय आसा सगळे आत्मीयतेन करतात, पूण हें करत आसतना हे उडवा उडवीचे आनी दिशाभूल करणारे सगळे डिपार्टमेंट, पुलीस म्हणटा आमचें काम न्हू, वेटनरी म्हणटा तेंचें काम. म्हणजे काम कोणाचें? आमी आमचे हिंदू म्हणून आमी काम करता गोरक्षा, पूण सरकार गंभीर ना आनी केन्नाच विधानसभेन हेजेर आवाज उठोवंक ना. हे इल्लिगलिटी इतले एक्सपोज जाता, मिडियांतल्यान येता, गेली 12 वर्सां हेका काय खबर ना काय कितें? एका हितूर आमी म्हणटा खबर ना, कारण हेका दोशी वाळपयची जनता आसा, कारण तो रावता पणजे आनी ताका वाळपयन कितें घडटा तें कळना अशें म्हणटा. कारण ह्यान फुडें तरी वाळपयकारांनी वाळपयन किंवा सत्तरीन रावणाऱ्याच आमदाराक निवडून दिवचो, जेणे करून तेंचे प्रश्न मार्गी लागतले अशें आमकां दिसता.